एकटी भर आमकां समय समर्पण कर दिवया. दोळे आमचे धांपया. दोरी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. आमचे काळीज जेजो नितळ केला, आमचें मन नितळ केलां. आमी सगळीं एक जाल्या वाज. आमी एका मनाचे एका काळजाचे जावन आज कितें एक संगतीक आमी मागता जाल्यार देव दिनासतना रावचो ना. सगळें समर्पण करून दिवया. आमी फाल्यांच्या दिसा आमी ते घेवन सरमणेक आमी भितर सरच्या पयलें आमची मागणी सगळीं जेजूक भेटोवन दिया. आमकां समय समर्पण कर दिवया. आमची कुटुंबां समर्पण कर दिवया. सगळीं आमची कोण म्हण आसात, कोण तरी तुमची बायलां गांवांनी आसात जाल्यार तांकांय समर्पण कर दिवया. तुजे दैवीक सकत जेजू आमचे वयर वळय आनी आमकां बचाव कर. हो सगळो हप्तो भाग्यवंतपणी जिवंक जाली करपा आदार आमकां फावो कर. तुज्या पुनर्जिवंतपणाची सकत आमचे थंय वाळय. The double measure of anointing of the Holy Spirit, the power of the resurrection Jesus Christ, जिवंतपणाचे सकत जेजू आमकां दिता म्हणटा. देवाक आसलेली सकत देवान मनशांक दिली, पूण आमी ओळखून काण घेवन आमची सकत कितें गी म्हणून आमी कोण गी म्हणून आमी ओळखून काण आमची अस्मिताय आमकां कळीत ना. आमची कितें डिग्निटी आसा ती आमकां कळीत ना. आमी चिंताव नॉर्मल क्रिस्तांव लोक म्हणून न्हय, तशें न्हय. देवाची सकतच आमची सकत करून काण घेवंक देवान आपणे दिल्या. एफेसकारांचे पत्र 6 अध्याय 10 वाक्य. सौम्य समय रावून तुमी बळवून जाया आनी पदवेदार सर्वेस्पराची सकत तुमची सकत जावं दी. पोरण्या सोल्यांत एकाड्यांच्या देवान सांगला, मनशाक आपणाक असलीच सकत मनशाक ताणें दिली. पोरण्या सोल्यांत ती दिल्या. आज नव्या सोल्ल्यान जेजूच्या पुनर्जिवनपाची सकत ताणें आमकां दिल्या आनी ताका आमी तयार करते आसा. आज सगळीं तुमची मागणी, तुमच्यो विनवण्यो, तुमची कुटुंबां, तुमची कितें समस्या, कितें सगळी पिडा शिडा जेजूच्या पांयां भेटोवन दिया. आज तुमी मागलेले हर एक देव तुमकां दितलो. भावार्थान विश्वासान केल्ले मागणे देव आयकता म्हणटा जाकोबाच्या पत्रांत. आज आमी सगळी एका मनाच्या एका काळजाची जावन हांगा आमी मागणें करतना तुमच्या हर एक मागण्याक देव कान दितलो, ती सगळीं जारी करतलो. दॅट इज युअर फेथ. जर तुमकां तो भावार्थ उणा जाल्यार जेजू कडेन मागा, इनक्रीज माय फेथ लॉर्ड जीसस, इनक्रीज माय फेथ लेवल, टेक मी अ नेक्स्ट लेवल लॉर्ड जीसस इन फेथ. तुझ्या नावान अजपानी अद्भुतां करूं, तुझ्या नावान देमसार धांवडावं, तुझ्या नावान कुणा आनी आश्चर्यां करूं. जेजू तुजो हात दिवन म्हाका आदार दी म्हणून मागा. आपोस्तलांनी अंत मागल्ले आनी धर सगळी कंपली. पवित्र आत्मा तांचे देवण आयलो आनी बळादीक तरान तांणी सुवार्ता परगट केली. तांची सावळी पडल्यार पिडेस्त गूण जातले, तांचे वस्त्र पडल्यार पिडेस्त गूण जातले, तांची वस्त्र खंयचे कुडको व्हरून घरा पिडेस्त तांकां पडल्यार गूण जातले. तरी सकत देवान तांकां दिली. आज तितच सकत म्हाका आनी तुका आसा. एक्टिवेट करूंक मागया. लॉर्ड जीसस, एक्टिवेट दॅट each and every that good gifts whatever given me in my baptism Lord. म्हज्या बौद्धिज्म मारिफात म्हाका दिल्ले हर एक ते प्रभातपणाचे देणे राही जावन याजक जावन तुवें म्हाका मागलां जेजू. ते म्हज्या जिवितांत जारी जावन ह्या वेळार. थँक्यू जीसस, थँक्यू लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड, वी ग्लोरीफाय. दोनी हात आमचे उक्ते दवरून आमी देवा कडेन मागया, जेजू कडेन मागया, पवित्र आत्मा कडेन मागया. जाय म्हाका चड आनी चड, तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड. जेजू तुजो जाय म्हाका चड आनी चड, तुजो मोग जाय म्हाका. अर्गां जेजू अर्गां तुका
स्तुती जेजू स्तुती तुका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका चड आनी चड तुजी दया जाय म्हाका चड आनी चड तुजी काकूळ जाय म्हाका अर्ग जेजू अर्ग तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका अर्ग जेजू अर्ग तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका चड आनी चड पवित्रात्मा जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड पवित्रात्मा जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका अर्ग जेजू अर्ग तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका अर्ग जेजू अर्ग तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड बगसाणी जाय म्हाका चड आनी चड समाधान जाय म्हाका चड आनी चड बगसाणे जाय म्हाका अर्ग जेजू अर्ग तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका अर्ग जेजू अर्ग तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका चड आनी चड स्तुती काय जाय म्हाका चड आनी चड तुजो जीव जाय म्हाका चड आनी चड स्वस्तिकाय जाय म्हाका चड आनी चड तुजो जीव जाय म्हाका अर्ग जेजू अर्ग तुका स्तुती जेजू स्तुती तुका 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 चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तूं जाय म्हाका चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका थँक्यू जेसूस अर्गां जेसू तुजो मोग आमकां अनुभव करूंक दी सुम्या जेजू ह्या घडये मीत मेरनातलो मोग जेसू आमच्या काळजांत तूं पेटय निरंतरी तो पेटोवन असो दी हेरांचो आमी मोग करूंक दुस्मनाचोय आमी मोग करूंक आमकां शिकय जेसू हेरां खातीर मागोवंक तूं आमकां शिकय नव्या जिविताच्या वाटेन आमकां तूं आपोवन व्हर जेसू
हर एक दीस तुझी काकुळतानी कृपा ती नवी जावन आसा. हर एक दीस सकाळी तुझी एनॉयंटिंग जेजो अभिषेक ते नवें जावन आसा जेजू. आमच्या जिवितांत फावो कर जेजू. नितळ कर आमकां, पवित्र कर. तुजो ताळो आयकोंक आमकां दी जेजू. तुझ्या नांवान आमी प्रवाद करूं. तुझ्या नांवान आमी पिडेस्तांक गूण करूं. तुझ्या नांवान आमी देवसराक धांवडाव. तुझ्या नांवान आमी मेल्ल्यांक जिवन तुटोवं. ती कृपा आमकां लाभय जेजू. थँक्यू जीसस. थँक्यू लॉर्ड जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. बसया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आमकां लागले. देवान आज विशेष तरान एक देणे आमकां दिला. प्रेज द लॉर्ड. वर्तें देणें म्हळ्यार ताच्या पांयां तळा रावचें. प्रेज द लॉर्ड. ताच्या की वर्तें बरें दुसऱ्यांक गंजचें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी आमच्या जिवितांत देवाक वेळ दिवंक शिकचे. प्रेज द लॉर्ड. आमी हर एका वेळ दिता. बट मागे वेळ दिता के पटी चड जावन मिडियाक, टीव्हीक, मोबायलाक बरा वेळ दिता. तशेंच आमी जेजूकी वेळ दिवंक शिकचे. प्रेज द लॉर्ड. ते दाळा तो आमकां जायत्यो संगती कळीत करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज आमी समजून काडून घेवया स्वप्ना विशय. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां सगळ्यांक स्वप्नां पडटात गे? पडटात गे? बरी गी पाड? बरी पडल्यार बरी, पाड पडल्यार भारी पाड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार एक एक पटी देवी आमकां स्वप्नां दिता. प्रेज द लॉर्ड. पूण तसो एकलो वैरी आसा पळय, दुस्मन, तोय तेची स्वप्नां आमच्या मतीन घालता एक एक पटी. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी निश्चय पयले सगळे ह्या संवसाराचें कनेक्शन परा डिस्कनेक्ट करून देवा कडेन मात्र कनेक्ट जावन मागोर न्हिदचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी आज स्वप्ना विशय समजून घेणे. गणन पुस्तक नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 6. गणन पुस्तक नंबर्स चॅप्टर 12 वर्स 6. सर्वेस्वर देव थंय आमकां सांगता. इस्रायल परसाक पळया, सर्वेस्वरान म्हळें ऐका म्हजी उतरां, ऐका म्हजी उतरां. प्रेज द लॉर्ड. आज तो सर्वेस्वर देव आमचे कडेन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. देव तो म्हणटा सर्वेस्वरान म्हळें ऐका म्हजी उतरां. तुमचे मदें प्रवादी आसात. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे मदें प्रवादी आसात. तेन्ना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दितलो. प्रेज द लॉर्ड. दर्शनांत, दर्शन म्हळ्यार काले विजन या सपनां 2-3 टायपाचे आसात. प्रेज द लॉर्ड. दर्शनांनी हांव म्हजी वळख करून दितलो. ताचे कडेन हांव स्वप्नांत उलयतलो. प्रेज द लॉर्ड. कशें उलयतलो? स्वप्नांत. आतां कोणा कडेन उलयतलो? प्रवादी कडेन. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या मदें प्रवादी आसात. प्रेज द लॉर्ड. आज आमकां बावतिस्म दिता आसतना, आमी बॅप्टिजम काण घेतना याजकान मागणी केल्या आमकां. प्रेज द लॉर्ड. तातूंत 3 मागणी आसात. प्रेज द लॉर्ड. याजक जावन, राय जावन आनी प्रवादी जावन. तर आमी हर एकली प्रवादी गे, हर एकली प्रवादी गे. पळय क्लियर सांगता, तुमच्या मदें प्रवादी आसात तर आमी प्रवादी गे. तर देव आमचे कडेन दर्शनांत उलयता, आमचे कडेन स्वप्नांत उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हर एक लाडेन एक कोण ताचे कडेन उलयता तो तुमी हर एकले जोड काण घेवया तें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे स्वप्नांत देव आमचे कडेन उलयता पळया. ताची वळख करणी दिता आमकां. तो कसो आसा गे म्हूण सांगता. पुरो संगती स्वप्नांत तो तुका सांगूंक आशेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तूं देवा कडेन कनेक्ट जायना जाल्यार ती स्वप्नांत येता पडची ना आमकां. प्रेज द लॉर्ड. संवसारांत आसा आमी, संवसारांत मेतेर जावन आसा, संवसारांत म्हजो दीस चलता, संवसारांत लास्टाक पळोवन थंय न्हिदता आमी. ते जाल्यार संवसारांत आमी आसता, देवा कडेन कनेक्ट जावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी निश्चय पयले बरें कर, इल्लेशें मागणें कर, जेजूच्या अमलीक रगत काण घेवन आमचें पुरो विश्व नितळ कर, परिशुद्ध कर, आमचो आत्मा देवाच्या हातांत दिवन न्हिदचें. प्रेज द लॉर्ड. थोडे फावटी न्हीद लिवटात न्ही. देखून आत्माय देवाच्या हातांत दिवन न्हिदूंक वचचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एखाद्याला त्या जाल्यार राती कांय गेल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. आत्मा कोणाक दिलाय तुवें?
देवाच्या हातांत आसा. प्रेज द लॉर्ड. तूं सेफ आसाय. प्रेज द लॉर्ड. ह्यो पुरा संवय आमी क्रिस्तांवांनी गरजे. प्रेज द लॉर्ड. देखून देवान आमकां बौतिस्म दितना प्रवादीकरण मागलां. देखून प्रवाद्या कडेन देव उलयता. प्रवाद्याक स्वप्नांत तो देव उलयता. प्रवाद्यांक दर्शनां दिवन उलयता. प्रेज द लॉर्ड. जॉयल प्रवादीचें पुस्तक आमी पळयल्यार कोंकणींत 3रो अध्याय, या इंग्लिशान वाचल्यार 2रो अध्याय लास्ट वाक्य. अंदू कोंकणींत आमी 3रो अध्याय पयलें वाक्य सांगता पळया. पयलें आनी दुसरें वाक्य. ह्या उपरांत सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. वासा 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 तुमी पळोवचे मात्र सक्कर तुमी उसारीचे तोंडांत जावं. ती काली मोतीन वाचल्या व्हडल्यान वाचीचे. ह्या उपरांत सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो. तर संवसारांत मनशाकुळ तुमी मनीस मू, आमी सगळे मनीस मू. तर आमच्या मनशाकुळाचेर देवान पवित्र आत्मा वत्ता आमकां सावणी दिल्या की ना? दिल्या की ना? तुमी वाचले न्हय? प्रेज द लॉर्ड. मागीर तुमचे पूत आनी तुमचे धुवो प्रवाद करतली. प्रवाद करतली. मागीर तुमचे जाणटे 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 जाल्यार तुमी आमचे मदें थोडी आसा न्ही जाणटी. स्वप्नां पडटलीं तांकां पळया. आनी तुमचे तरणाटे दर्शनां देखतलीं. मागीर साकरांचेर आनी साकरणीचेर पर्यंत तुमच्या घरांत असले कामाचे आसात पळय तांचेर सयत त्या दिसांनी हांव म्हजो आत्मो घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून हर एकल्याचेर देखून हो आत्मो केदाळा घालता आमी देवा थंय कनेक्ट जाल्यार मात्र. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी देवा थंय कनेक्ट ना जाल्यार तो आत्मो आमकां मेळना. कितें बौतिस्मांत आमकां मेळ्ळा तो तुखान घेवन आमी मरता म्हणसर गुंवता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव ना जाल्यार आमची वाडावळ जायना. आज कितलो क्रिस्तांव आसा तांची आत्मीक तरान वाडावळ पळोवंक दिसना. थोड्यांची जायत्या जाणांची वाडावळ पळोवंक दिसना. कित्याक म्हळ्यार जें कितें तांकां बॅप्तिस्मा मारिफात या क्रिस्मा मारिफा पवित्र आत्मा तांणी घेतला तितलो तो काण घेवन भोंवतात. तो सडीत जावन वाडावळ करूंक ताका वाडोवंक आमी आमच्या जिवितांत सोडल्यार मात्र वाडटा तो. देखून जो हांव बाप्तिस्तान सांगलेलें उतरां म्हळ्यार तो वाडत वाडत वचचें. म्हळ्यार तो जुवांच्या जिवितांत वाडत वाडत वचचें आनी जेजूच्या जिवितांत जुवावन ल्हान ल्हान जायतेचे. आमी जेजू थंय दिसान दीस वाडत वाडत वचचें आनी जेजू थंय आमी ल्हान 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 म्हळ्यार जाल्यार भुरग्या बरी जाता आमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मागीर आमच्या कडेन ते भुरग्याचे पळय स्वभाव कशे जाता. ल्हान भुरगीं कितलींच जगतात कालें घेतात एका घडी ती एक जातात न्ही गे. राग धरचो कोणें? जिल्लेशे तरणाटे जाल्या उपरांत ग्रज्य धरचे जाणी. देखून जेजून सांगलें तुमी भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत तुमी देवाचें राज जोडशिनात म्हणून सांगलां. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमी केदाळा देव म्हजे थंय वाडत वाडत वेताना हांव जेजू थंय खालतो जावन ल्हान ल्हान जावन येता आसतना आमी संपूर्ण जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून ते कनेक्ट जोडूंक प्रयत्न करा. थोडो जायतो वेळ पळय तुमी पाड करनाका. जायते मागण्यांत करसूंक पळया. जायते तुमी पवित्र पुस्तक वाचा. तेदाळ ह्यो समजणी पुरा तुमकां मेळटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मिनिमम एकल्यान एक दिसाक एक वर तरी पवित्र पुस्तक वाचीचें. ती काल एकायची सुवार्ता आनी राती इल्लेशें नियाळ कर न्हिदल्यार पावना. ते पयलींच्या काळार जालें आतां पावना. कित्याक म्हळ्यार संवसार तितलो खोटो संवसार जाला आतां. प्रेज द लॉर्ड. ह्या खोट्या संवसारांत एक नितळ निर्मळ जिणी जिवंक बारी कश्ट. देखून चड आनी चड बायबल आमी वाचचें. पवित्र पुस्तक पयलें स्थान मान दिवचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जॉबाचो ग्रंथ सांगता 30 आनी 3 अध्याय. जॉब चॅप्टर 33 वर्सेस 15 to 16. जॉब चॅप्टर 33 वर्सेस 15 to 16. कसो देव तांचे कडेन उलयता पळया. ही पुरा देवान सपनान उलयल्लें निदर्शन ह्या पवित्र पुस्तकान आसात. प्रेज द लॉर्ड. मनशांचेर गाढ न्हीद येताना सपनां पडची केदाळा. गाढ न्हिदेंत आसतना नॉर्मल न्हिदेंत आसतना सपनां पडनात. प्रेज द लॉर्ड. पळय देव तांकां पयलें कालें करता गाढ न्हिदेंत घालता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमी 8 घंटे न्हिदल्यार तातूंत गाढ न्हिदेंत पडचें कांय अर्द वर मुक्काल वर 1 वर मात्र आसता. तेदाळ सपनां पडची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. मनशांचेर गाढ न्हीद येताना आपल्या हांतरुणार्थांनी झेम काडतना एका सपनांत रातच्या एका दर्शनांत तो मनशा कडेन मनशाचे कान उगडता. प्रेज द लॉर्ड. आनी तांकां ताकीद दिवन
भिरांत ही उपजयता देवाची भिरांत. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आजकाल पळया ह्या वर्सा कितें घडतलें मस्त जाणांनी पयल्या नव्या वर्सात मस्त टॉक्स तुमी अपलोड केल्ले आसात यूट्यूबार. प्रेज लॉर्ड. भायले सोडी आमी कातलिकांनी प्रेज लॉर्ड ह्यो पुरो संगती आतां कितें घडटल्यो कितें जातलें ह्यो पुरो संगती जायत्यांनी तांणी तांच्या देवाचे उतार परगट केल्लें आसा पयलेंच. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून मनशांचेर काळें करता तो गाढ न्हीद येताना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. सक्कड आमी वाचया तें पयलें जावन पळय 15 जावन सक्कड आमी मागे पळय वाचया तें मनशांचेर गाढ न्हीद येताना. गाढ न्हीद येताना इल्लें तें वत्त दिच्या न्ही तुमी खाली स्टोरी बुक गाढ न्हीद येताना एकदम डीप ते. प्रेज लॉर्ड. तुमी वाचताना तशेंच वाचचें. प्रेज लॉर्ड. पळया मनशांचेर गाढ न्हीद येताना आपल्या हातून नारतांनी झेम काडटाना एका स्वप्नांत रातच्या एका दर्शनांत तो मनशांचे कान उगडता. न्हिदेन कान दमतात गी कळटा की आमकां उलयलें कोणें गोरेलें आनी कालें गेल्यार ट्रेन गेल्यारय कळना आमकां. प्रेज लॉर्ड. त्या टायमार आमचे कान तो उगडता. स्वप्नां पळय कान उगडता आनी तांकां ताकीद दिवन भिरांत उपजयता तो मनशांचे कान उगडता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून तूं गाढ न्हिदेक येता आसतना देव तुजे कडेन उलयता. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. देखून राती न्हिदोंक येतना मागोन तूं न्हिदचें नाल्यार गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करून बरें करून मागोन न्हिदा. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. खंयचे व्हिडियो पळोवन न्हिदा नाकात. खंयची फिल्मां पळोवन न्हिदा नाकात. हॉरर मुवीज पळयल्यार तो कुंडीत आनी एकलो न्हिदेंत उलयता तुमचे कडेन. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज लॉर्ड. देखून मागोन न्हिदतना बरें करून मागोन 1-2 मिनटां तर बरें करून मागोन न्हिदल्या उपरांत ती न्हीद पडटा म्हणसर गिफ्ट ऑफ टंग्स यूज करा. नाजाल्यार खंयचे म्हणी एक वर्ड ऑफ गॉड काण घेया आनी वर्ड ऑफ गॉड म्हणून तूं न्हिदा. प्रेज लॉर्ड. आतां ते एक पान काय म्हणून तूं न्हिदा. पळया तुमकां एक कोंत कंप्लीट जावच्या पयलें तुमी वचून जातात न्हिदेन. प्रेज लॉर्ड. तुमी डीप न्हिदेक व्हरता देव. कोण कितें जाल्यार तुमकां कांय कळना. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हबक्कूक प्रवाद्या मुखांतर देव सांगता 2रो अध्याय हबक्कूक चॅप्टर 2 वर्सेस 2 and 3. हबक्कूकाचो ग्रंथ 2रो अध्याय वाक्य 2 आणि 3. पळय हबक्कूकाक देव कशें उलयता पळय हबक्कूका कडेन. तेदना सर्वेस्परान सक्कड वाचया आमी. तेदना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर. मस्त पडी स्वप्नां पडटात सकाळीं उठ्ठान उडासना. हय गे. सैतान काम करता जाता. म्हाकाय मस्त स्वप्नां पडटा सकाळीं उडासना. प्रेज लॉर्ड. देखून हांवें मागोन म्हणजे हर एक कितें म्हाका स्वप्नां पडटा जेजू सकाळीं उठता म्हणसर म्हज्या उडास आसूं न्ही. प्रेज लॉर्ड. ते सैतानाक इरेज करूंक सोडी नाका. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पळया तेदना सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर. देखून वर्ड ऑफ गॉड आसा पळय तुमी बरोवन दवरचें नाजाल्यार तुमच्या मतीक बिलकूल येना. बरोवन दवरचें आनी तें परत तुमी रिपीट करीचे. आज एक टॉक आयकलें घरा गेल्यात वगत रावल्यात ना हे निरंतर दिसाक एक पोटी म्हणी असो नियाळ करया उतरांचो परत नियाळ करया. तुमचे कडेन ते उलयता की ना पळया. प्रेज लॉर्ड. देखून आमी कोणाय ह्या मनशा फाटल्यान धांवून वचो. ताचे थंय देव आसा ताचे कडेन उलयता जाल्यार तुजे कडेन उलयना गे. हॅलो उलयना गे. 100% उलयता. आमी प्रत्येक जावन आमकां कातोलीक क्रिस्तांव दुसऱ्या फाटल्यान धांवून संवय जाल्या. कोणा फाटल्यान धांवचें म्हणना. जे एका भावाक या भयणीक या कोणाक या गिफ्ट दिलां जाल्यार तें गिफ्ट तुवें रिसीव करयत. प्रेज लॉर्ड. तुवें करयत तें कित्याक करूंक जायना. तूं चॅलेंज देवा सांगता राव माग आनी उपास कर मागणें कर सक्रामेंत म्हाका बस. पळया तुमकां दिनासतना रावूं दी. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आमकां म्हळ्यार ती वाडवळ काणयोंक नाका. आलसाय आनी बरोवन गेले आमकां
ते इल्लोसो टायम वेस्ट करूंक वेस्ट केल्ले बरी जाता. देवा मुखार करचो टायम बिलकूल वेस्ट करना तुमी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज कितें तुमी 2 वरां हांगा बसतात पळय, असो परिणाम जावन मुखल्या दिसांनी तुमकां उपकारा पडटले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमच्या जिवितांत हर एक घडयो देव तुमच्या बऱ्याक पडशें करतलो. बिलकूल तुमी संवसारांत खंय फंक्शनां ताका तो खंयच टायम वेस्ट जाता तुमचो. प्रेज द लॉर्ड. पूण देवा सांगाता बसुल्लो, देवा सांगाता रावुल्लो, तुमी मागणें केल्लें, तुमी पवित्र पुस्तक वाचलें, एकच एक वेळ घडी निरर्थक जायना, ती वेस्ट जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज नाल्यार फाल्यां तुका ती उपकारा पडटा. आज नाल्यार फाल्यां ते तुज्या उडासाक येता. प्रेज द लॉर्ड. क्लियर सांगता पळया. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. जोवांचो वांजेल 14वा अध्याय 20 आनी 6 वाक्या. कशें आमी टायम वेस्ट जायना तो देवा सांगता. देवाक दिल्लो टायम देव बिलकूल तो तुजो वेस्ट जावंक सोडिना, तसो प्रतिफळ तुका दिता. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा? म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो आनी तो पवित्र आत्मो तुमचे सवें सगळें तो शिकयतलो. हांवें कितें संवसारान सांगलां तें सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां जेजून संवसारांत येवन कितें पुरा टीच केलां, कितें पुरा सांगलां, तो पवित्र आत्मा तुमच्या हर एक उगडासा काडटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. मस्त जाण आसात म्हाका बरी वळखीचे, तांकां बायबल वाचूंक गोत्तुना. म्हळ्यार इस्कालाचे मॅड सोडोनात. 1-2 जाण आसात. हांवें तांचे सांगता मस्त मिसांव केलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बायबल वाचूंक गोत्तुना तांकां, पूण बायबल बायाड सांगतात. प्रेज द लॉर्ड. वाचूनात ताणें बाई, वाचूंक गोत्तुना तांकां. इस्कालाचे मॅड सयत सोडोनात आनी कितल्यागी लोकांक देवा थंय फाटीं हाडटात ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 तर खंय तांकां जाणवाय जें कितें संवसारांत जेजू उलयल्लो, कितें पुराय सांगिल्लें, पवित्र आत्मा तुजें तें आसल्यार तो सगळें तुमच्या उडासाक हाडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून वाचूंक गोत्त आसलें आनी वाचिनासतना रावचें न्हय. वासीचे एक जाता तितलें तुमी वासीचे देवाचे उतार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून दुसरें पुरा तुमी टायम वेस्ट करच्या खातीर तो टायम इल्लो वेस्ट करचो सोन सोडा. बायबल हातांत कान घेया, मोबायलार जाल्यार डावनलोड करा, खंयी तुमकां वाचशी येत. प्रेज द लॉर्ड. कन्नड आसा, कोंकणी आसा, इंग्लीश आसा, नानांत्य टायपाचे बायबल आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. सगळे बायबल आमकां वाचूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पळया क्लियर सांगता आनी मुखार सांगता पळय. हबक्कूक चॅप्टर 2 वर्सेस 2 and 3 मुखार सांगता. आमी अर्द्यार रावयलें. पळया. आनी म्हळें दर्शन बरोवन दवर आनी तें सोंपेपणी वाचूंक जावच्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. सोंपेपणी हर एकल्यान वाचूंक जावचें पती. आतां बायबल आमकां हर एकल्यानी वाचूंक जावचें बरी आसा की ना? सोंपेपणी आसा की ना? इजी लँग्वेज. तुमी गुड न्यूज जाल्यार वाचा, इंग्लिशान इजी लँग्वेज दिल्या. प्रेज द लॉर्ड. कोंकणी आमकां इजी जाता वाचूंक, कन्नड ताच्याकी इजी आसा. प्रेज द लॉर्ड. सगळें बरोवन दवर म्हणटा पळया. बरोवन दवर आनी सोंपेपणी वाचूंक जावचें बरी. पडयांचेर तें बरय. त्या जाल्यार बूक नातल्ले कंचनाक पडयो, सामड्याच्यो पडयो त्यो तांतूं बरय. हें दर्शन आपल्या नेमलेल्या काळा पासून तें शेवटा विशीं उलयता. प्रेज द लॉर्ड. तुका मुखार जावचें घडितां देव तुमकां कळीत करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तें फटयना, तें गळाय करिना. गळाय करीत जाल्यार ताची वाट पळोवन राव. कित्याक तें करन्स येतलें तें येवनची लांब काळ लागचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एक संगती आमकां कळीत करता देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आदले पटींत जानेवारीच्या 7 तारखेर आमी जस्ट पैंगीणकर वेता आसतना एअरपोर्टांत हांव देंवतणान सांगता सोमी हळे ह्या राष्ट्रां खातीर माग, ह्या राष्ट्रा भितर अनवरां येवचीं आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. काली न्ही उपास कर, मागणें कर ह्या राष्ट्रां खातीर, गल्फ राष्ट्रां खातीर सांगिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. जानेवारीच्या 7 तारखेर तेच एअरपोर्टाक फ्लायट देंवला मात ते जाल्यार आमी गल्फाक कोणी विजिटीकार काल येता दिले गम्मत करूंक न्ही विजीट करूंक. पूण देव काल म्हणटा
ह्या राष्ट्रांक अणवरां येवचीं आसात ताचे खातीर उपास करून तुमी मागणें करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 15 दीस सकाळीं जावन संजे म्हणसर आमी मागणें केलां. आयताराचें एक सोडून. प्रेज द लॉर्ड. उरल्या दिसांनी संजेचे खंय भायर वयताले आमी, पूण दिसाक आमी दोगांय बसून मागणें करताले. प्रेज द लॉर्ड. देखून देव हर एक संगती तुमकां कळीत करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कितें जातालें मुखार सगळें हांगात 2003 म्हाका 2006 म्हणसर आमी हांगा मागणें कंडक्ट करता आसतना कितें सुनामी येवचें ताणें पयलींच आमकां कळीत केलें. हांगा मस्त लोक आमी सांगता मेळून सुनामी येवचे खातीर मागताले. ते कितें तें वायट जायनातलें बरें, मंगळुराक इफेक्ट जायनातलें मागताल्या. लागीं 3 वर्सां आमी मागणें केलां आनी ते सुनामी कितेंच आमकां कोडयाळाक इफेक्ट जायनातलें बरी पाशार जावन गेलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येत्ते एडोरेशन मनुश्य हांगाच देवान आमकां दिल्लें तें विशन. प्रेज द लॉर्ड. मुखार कितें जातालें गी म्हणून देखून तुमी अर्येकले अलर्ट रावा म्हज्या भावा आनी भयणी. ह्या संवसारांत इल्लें मेकलें जाय. ह्या संवसाराची कुशलकाय ही गम्मत आहे. थोडो काळ मात्र आनी कांय तुमकां फायदो ना. ताचे की बदलाक तुमी इल्लेशें तें पयस करा, देवाच्या लागीं सरा. प्रेज द लॉर्ड. निमाणो काळ लागीं आयलो म्हूण चिंता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ही गम्मत मारची आनी कितें मारची, फेस्तां मारची, इल्लेशें पयस करया. जाय आमकां हर एक, ताका हर एक नियमीत आसूं दी, लिमिटेड आसूं दी. प्रेज द लॉर्ड. हर एक आमी करया पूण लिमीट, ताका एक लिमीट दवरया. अनलिमिटेड जावचें नाका आमी. आन्सर मागण्यांत करसूंक प्रयत्न करया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तेच ना नीतीक न्यायकर्त पुस्तक आमकां सांगता. न्यायकर्त जजेस चॅप्टर 20 वर्स 27 20वा अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां. उपरांत इस्रायलितांनी परतून सर्वेस्वराक विचारलें. प्रेज द लॉर्ड. त्या दिसांनी बेतलांत देवाची सल्ल्या शासनाची पेट आशिल्ली देखून तांणी परत एक विचारलें, ही बेतलांत आसली पेट आमी खंय व्हरची, खंय व्हरचें. प्रेज द लॉर्ड. दोन पेटी मुखार ते विचारतले. दावीद राय झुजां करच्या पयलें विचारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. साऊल राय सुरू विचारतलो, मागीर विसरून गेलो. तांणी चिंतलें हर एकान म्हाका जैत मेळटा म्हणून. देवा कडेन निसार नासतना आमी कांय करूंक ना. हर एक संगती देवा कडेन निसारचे. प्रेज द लॉर्ड. तुवें घर बांदताय जाल्यार प्रिपेर जा. पयलें माग माग माग. देवान सांगता ग्रीन सिग्नल दितना तूं घर बांदूंक वच, ते जाल्यार सफळ जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुज्या भुरग्यांक एक लग्न करूंक येता आसतना ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या जिवितांत एक फुडार विसूंक, हे तांचें एज्युकेशन कंप्लीट करूंक, हे बऱ्या जॉबा खातीर पयलें तुमी मागोवंक प्रयत्न करा. लास्ट सैरीक मेळटना, सैरीक सोदून येतना मागचें न्ही, पयलेंत ल्हान भुरगें ताणून मागोवंक सुरू करा. प्रेज द लॉर्ड. ते जाल्यार एक देव बरें तुजें कुटाम तुज्या पुताक तुज्या धुवेक दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ना जाल्यार तुमी कश्टान पडटात. नाजाल्यार तुमकां आज तुमी कितलोय तुमी भुरग्यांचो मोग करा, कालें करा, जर तुमी भुरग्यां खातीर मागनात, ह्या भुरग्यांक तुमी देवा तें हाडिनात, ते कश्टान पडटना मागीर रडचें कोणें? आवय बापायन तर रडचें. देखून तें रडचें सुखय न्ही. पयलेंत तुमी मागोवंक सुरू करा तुमच्या भुरग्यां खातीर. प्रेज द लॉर्ड. तुमच्या भुरग्यांक देवाची वळख मेळचे खातीर मागा. तांकां एक वळख दिवंक, ल्हान आसतना ती वळख दिया. व्हड जाल्या उपरांत तुमी वळख दिवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. आज कोण गे म्हाका फोन करून सांगताले, म्हज्या पुता खातीर मागा ब्रदर. बायल्या कामांनी आसा, मागण्याक वच म्हळ्यार वचना. कितले फावटी गांवाक आयलो, म्हजें सांगता एक मागण्याक गे रे म्हळ्यार येना तो. आज काम ना ताका, विजा एंड जावन आयली, दुसरी विजा मारूंक जायना, दुसरें काम मेळ्ळे शिवाय ताचें रेसिडेन्शियल कंटिन्युएशन करूंक जायना. जाल्यार परिस्थितींत आसा. आतां माग म्हणटा. आमी कालें करयेत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ती पाप रडतात आवय. ती कितल्यान ट्राय केलें काय पुताक, तो आयकूंक आयकना म्हणटा. आज कालच्या तरणाट्या देवा थंय येवंक तितलें सुलभ ना, मस्त कश्टांची गजाल. देखून ल्हान तावनूच तुमी तांकां मागोवन त्या प्रमाणे तुमी वागयतात जाल्यार ते देवाक सोडून बिलकूल खंय दुसऱ्या कडेन वचनात. ह्या देव तांकां दुसरे कडेन वचोंक सोडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तुमी भुरग्यांचो मोग करता जाल्यार पयल्यान ताका देवाक दिवंक प्रयत्न करया. दुसऱ्यांक पुरा दिवच्या खातीर कितलेंय तुमी वागया. तुमच्या भुरग्यांक ओड तुमची कितें आस्त बदीक आसा सगळी तुमी भुरग्यांक तें खर्च करा, कितेंय करा. एखाद्या त्या भुरग्यान फाल्यां आत्मा होगडाय जाल्यार ताका कारण कोण जाता, ताका लेख कोणें दिचें? आवय बापायन न्ही. प्रेज द लॉर्ड. देखून भुरग्यांक सारक्या रितीन वागया. भुरग्यां खातीर मागा.
तुम्ही नीज जावन तुमच्या भुरग्यांचो मोग करता जाल्यार दिसाक एक काकुळतीचो तेरसरी तुजी कितले भुरग्यां तितले तेच भेटोया मागा देवाची काकुळत मागा तांचे खातीर. जर तुमी तांकां काकुळत मागनात जाल्यार तुमी भुरग्यांचो मोग करता न्ही, लास्टाक तुमी भुरग्यांचे दुस्मान जावचे. प्रेज द लॉर्ड. व्हड जाताना भुरग्यांक सांगूंक जाय पळया, आवय की तो मुखार रावता, बापाय की मुखार रावता. त्या भुरग्यांक चेडूं जावं दी चेडो जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कन्नडान ते गादे आसा, ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗಿತೆ. ल्हान जड आसतना तो तुमकां बेंड करूंक जायना जाल्यार व्हड जाल्या उपरांत रूख जाल्या उपरांत कोल्यो दोरयो गेल्यार खंय बेंड जाता? जायना. कस्त आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून क्लियर सांगता बाबा. उपरांत पळया, उपरांत इस्रायल तांणी परतून सर्वेस्वरा लागीं विचारलें. त्या दिसांनी बेतेलांत देवाचे सल्ले पेट शासनाचे पेट आसली, ताचे मुखार वचून देवा कडेन विचारलें आमी कितें करचें. प्रेज द लॉर्ड. हर एक संगती तुमच्या हर एक तुमच्या जिवितांत मेट करतना देवा कडेन विचारा, देवा कडेन मागा. हांवें करीचें की नाका की विचारा. देव तुमकां सांगता, देव उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुसऱ्या कडेन विचारूंक वचनाकात, अरे हांव अशें करूंक तो काले म्हाका मागून सांगता की ना, रॉंग गायड करूंक आसा, तुमचें जिवीत पाड जावंक आसा. देव तुमचे कडेन तो उलयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. एक मनशा कडेन वचून जर तुज्या जिवितांत तो येवन तुका रॉंग गायडन्स दीत जाल्यार तुजें जिवीत सगळें पाड करून उडयलें त्या मनशान. प्रेज द लॉर्ड. हिंगून कोणाकी ह्या संवसारांत पातये नाका, जेजूक मात्र पातये. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू मात्र आमकां सगळ्यांतून भायर काडूंक शकता. आनी मुखार सांगता मार्काचो वांजेल 4 अध्याय 15वें वाक्य. आमी कितें देवाचें उतर आयकता आनी तें आमकां आमच्या जिवितांत एंत घडलां. मार्क चॅप्टर 4:15. हर एकल्याच्या जिवितांत एंत घडता. पळय तुमी हर एक आयतारा मिसाच्या बलिदानाक येतात. प्रेज द लॉर्ड. एका मिसाच्या बलिदानाक 3 वासपां जातात. हें किर्तन म्हळ्यार 4 वासपां जातात. एका वर्साक 52 आयतार आसात. तर 52 मिसांक सदांचे मीस सोडया तुमी, सदांचे मस्त तुमी पुराय येतात जावंक रावूं येता सदां मिसाक. पूण एक आयताराचें ती 3 वासपां धरल्यार वर्साक 52 156 वासपां आमी आयकता. प्रेज द लॉर्ड. पूण एकत्र आयतार आदल्या आयतारा कितें आसलें आतां आमकां उड आसा गी. अरे कितें घडलां पळय. वासा 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 पुरो वासा. व्हडल्यान वसा तुमकां बँक आहे तुमचें थंय घडलां, म्हजें थंय घडलां. हें व्हडल्यान वसा. मेरेर पडलेल्या बिया बरी ते जावन आसात. हे कोण आनी उतार आयकतास खंय सैतान. आतां उतार आयकोवचे खंय तुमी इगर्जे भितर न्हय होय की न्ही. रेत्रो खंय आयकतात तुमी, रेती सेंटरान नाल्यार इगर्जांनी न्हय. पूण थंय कोण येता पळया. तुमी देवाचें उतर आयकलेस सैतान येता आनी तुमच्या काळजांत ओंपुल्लें तो काण व्हरता. तुमी घालीत. म्हज्या जिवितांत 30 आनी 3 वर्सां एंत घडिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाका एकच एक उतार उडास नासलें. सैतान काम करता. तुमच्या जिवितांत काम केलां की ना न्हय. हॅलो. एक आयताराचे म्हणे वासाप आतां परचे आयताराचे आज बुधवार न्हय 3 दीस जाले न्हय. खंयचे म्हण उडास आसा गे. आज वांजेली तेंचे निमाणे जेवणाक प्रिपेर करचें. अपोस्तालांनी विचारचें निमाणे जेवण हांवें खंय तयार करीचें गी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू सांगता पळयान जाग्याक वसा आनी थंय तो तुमकां माळयेर तयार करून दवरलें एक साल तुमकां दाखयतलो. थंय वचून म्हाका जेवण तयार करा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू पळया जेजून पल्याण्या गांवाक दुसऱ्याच एका घरा पळया त्या घरची ताका वळख ना थंय वचोंक धाडटा. प्रेज द लॉर्ड. आनी एका वांजेलान सांगता एकलो उदकाचो कळसो काडून येतलो तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान तुमी वचा आनी त्या घराक कोण भितर सरता त्या घराक तुमी भितर सरा आनी ताचे कडेन विचारा सोम्याक जेवण खंय तयार करीचें गे म्हणून. त्या जाल्यार तो वयले माळये आसा दाखयतलो. उडच ना की तुमी वचलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक जेजू ताच्यान तूं म्हणलें संत घर ताका ना नाजाल्यार दुसऱ्यांच्या घरा सांगताय तो. कित्या खातीर ताणें संत घर करूं ना ताका करूं जातें की ना. तो सगळ्या संवसाराचो धनी वय की न्ही. तो रायांचो राय वय की न्ही. तर ताका संत घर करी येतें की न्ही. करी येतें.
रायाच्या घरांनी ताका जल्म येते खंय जाल्यार करी येते पूण सगळें ताणें कित्याक तो दुर्बळ जावन खावणेन तो जल्म घेता म्हळ्यार म्हाका आनी तुका ग्रेस्त करच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोणाक दुसऱ्यांच्या घरा कित्याक जेवण तयार करता ताच्या घरा तो ताचें घर ना ताका दुसऱ्यांच्या घरा तयार करता कित्याक म्हळ्यार आज आनी फाल्यां मगोच्या भावानी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हर एक दीस जेवणाक तो म्हज्या आनी तुज्या घरा येता म्हज्या आनी तुज्या घरा बसता तुज्या आनी म्हज्या मेजार बसता आनी तो म्हजे सांगता आनी तुजे सांगता जेवता देखून ताणें दुसऱ्यांच्या घरा वचून जेवण तयार करून सांगलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज तो तुज्या घरा येता राती जेवता आनी तो तुज्या मेजार तो बसोंक आशेता तुज्या टेबलार तेंत बसोंक आसता तुज्या सांगता जेवंक काय आशेता आज तुमी देवाक वेलकम केलां गे तुमच्या जाग्यार तुमच्या घरा जेजू आमचे सांगता तूं आज जेवणाक ये प्रेज द लॉर्ड ज्या केवान सांगलें आज सांगच्या पयल्यान जेजून आज तुज्या घरा हांव जेवणाक येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सुंकाकाराच्या घरा जेजू जेवणाक गेलो तर जेजू कित्याक म्हळ्यार त्या घरांनी वचून जेवण ताणें तयार करूंक सांगलें म्हळ्यार तो तुमच्या आनी म्हज्या आनी तुज्या हर एकल्याच्या घरा जेवणाक येवंक आशेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून म्हजें आनी तुजें घर देवाचें मंदीर जायचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ज्या तुज्या मेजार देवाक मानता तसलें मात्र आसाजे ते जाल्यार देव तुजे सांगता जेवंक येता तुजे थंय रावता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज सकाळी हांव मिसार आसतना हें वासापा आयकतालो सकाळी प्रेज द लॉर्ड देखून समी म्हाका एक विवरण दिता कित्याक कोत्ता की हांव दुसऱ्यांच्या घरा जेवणाक थंय वचूंक तयार करता कित्याक म्हळ्यार म्हाका म्हजें घर ना म्हजें म्हळ्यार कांयच ना तुमचें हर एक घर तें म्हजें घर तुमचें हर एक जेवण तें म्हजें जेवण देखून हांव तुजें सांगता आनी तुजें सांगता म्हजें सांगता हर एकलें सांगता जेजू जेवंक आशेता म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आज सकाळी मिसा वेळार देवान दिल्लें उतार्य प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून मगोच्या भाव आनी भयणी आमच्या घरा देवाक मानवत असले संगती आसूं दीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमी मागा जेजू तुका कितें मानवनांतलें आसा तें म्हज्या घरांतल्यान भायर काडचें जेजू प्रेज द लॉर्ड भायर काड म्हज्या मतीक उजवाड दी कितें वायट आसा तें म्हाका दाखय हांव काडटा तें पुरा म्हाका तूं जाय जेजू म्हज्या घरा तुवें जाय म्हजें सांगता जिवुल्लें तुवें जाय प्रेज द लॉर्ड म्हजें सांगता रावुल्लें तुवें जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आमी त्या मेरेर पडलेल्या बिया बरी जावचें नाका प्रेज द लॉर्ड उत्पत्ती ग्रंथ सांगता 40 आनी 1 अध्याय 15वें वाक्य जेनेसीस चॅप्टर 41 वर्सेस 15 फाराव्यान जुसेक म्हळें म्हाका एक सपन पडलें पूण ताचो अर्थ सांगूंक कोणूच शकना तूं कसलेंय एक सपन पडलें पूण ताचो अर्थ सांगूंक कोणूच शकना तूं कसलेंय सपन आयकून ताचो अर्थ दिवंक शकताय म्हणून सांगिल्लें हांवें आयकलां प्रेज द लॉर्ड हे पोरणे आसले जुजे वय सपनेलीत ते प्रेज द लॉर्ड हर एक संगती देव ताचे कडेन उलयतलो संवसारांत कितें घडटा देव ताका सांगतलो प्रेज द लॉर्ड ताका कितल्या कश्टांनी वळ्या कितल्या मोगान जाकोबान ताका पोसुल्लो तसो मोगासो पूत बेंजामीन आनी जुजे प्रेज द लॉर्ड ते निमाणे दोग पूत बेंजामीन आनी जुजे आनी सर मोग केल्लो पूण हेरांक भावांक ताचे मोग करता म्हणून तांकां जायना पळोवंक हाका सपनां पडटात म्हणून जायना आनी तांणी सांगलें सपनां सगळे ते एक दीस ताका नमस्कार करतले म्हणटा बापूय ही सांगता कितें हांव तुका नमस्कार करता म्हण चिंताय रे जाकोब सांगता ताका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण ताका पळया कशें पट्टू बांय घालतात ताचेर तो भाव उबरा आनी बापायक सांगता दाळे तुज्या पुताक मन जातीन जशी मारलो वेलो ताका केलो ताचे वस्तू रक्तान बुडोवन व्हरून दितात थंय तावन 20 नाण्यांक थंय तावन विकतात ते आनी त्या पंतीपराच्या राजवाटकर तो येता फाराव्याच्या आस्थानांत आनी पंतीपराचो अधिकारी जावन ताका काण घेतात थंय ताका कश्ट पडटात थंय ताका पंतीपराची बायल ताका सोडिना थंय ताका जैलांत पडचें पडटा थंय जैलांत ती ताच्या भोंवतणी दोग जाण ताचे शिक्षा भोगले आसले ते रायाच्या आस्थानाचे तांकां पडलेली सपनां तो सांगता मागीर तूं वचून सांग म्हाका भायर काडूंक पूण तो गेल्लो 2 वर्सां सांगूंक सांगना 2 वर्सां उपरांत हे सपन फाराव्याक पडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थंय पळया फाराव्याक जुसेन म्हळें म्हाका एक सपन पडलें पूण ताचो अर्थ सांगूंक कोणूच शकना तूं कसलेंय एक सपन पडलें पूण ताचो अर्थ सांगूंक कसलेंय सपन आयकूंक आनी ताचो अर्थ सांगताय दिवंक शकताय म्हणून
सांगिल्लें हांवें आयकलां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी बऱ्यापैकी तसो अर्थ सांगता म्हळ्यार 7 वर्सां प्रॉस्परिटी समृद्धीचें जिवीत मेळटलें, जायतें पीक जातलें, मागीरची 7 वर्सां दुकोळ पडटलो. प्रेज द लॉर्ड. स्वप्नाचो अर्थ पुरा सांगता. आनी परव्याच्या आसतनांत ती 7 वर्सां बरें करून पीक करूंक ताका काम करयता आनी झुजे सगळें करता. जाय तितलें रेशन जाय तितलें कोठारां तो भरता आनी दुकोळ आयिल्ल्या वेळार सगळ्या राष्ट्रांक तो काणवरवी दिता. प्रेज द लॉर्ड. त्या सपना वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून संवसारांत कितें तुमकां उणें पडटा तें सगळें भरती करून दिवंक की एक देवाचें येवजण तुमच्या जिवितांत आसा जावंक पुरो तें तुकाच कळीत करता. जायतीं आज सपनां तुमी वगडयल्यांत आसतलीं, जायतीं सपनाचो अर्थ समजनासतना काल समजून सोडल्यांत आसतलीं. देव तुमचे कडेन कितले पटी उलयला आसतलो सपनांत पळया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. अर्थ इसारा. देव तुमकां अर्थ दुसऱ्या कडेन कोणाकडेन इसारूंक वचचें म्हणना. तुमी ह्या सपनां म्हाका दिलें जाल्यार जेजू असो अर्थ समजून म्हाका करपा दी. अर्थ कितें म्हण सांग. जेजू क्लियर तसो अर्थ सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 माथ्यो असो वांजेल सांगता 20 आनी 6 अध्याय 40 आनी 1 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 41. आमी कितें करचें. जेजू क्लियर सांगता. जेजूचें उतरां पळया. जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांबाळून अशें मग्नें करा. आत्मो तयार आसा पूण तें खरें पूण कूड अस्कत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सकट आमी वाचया तें उतर. प्रेज द लॉर्ड. ही म्हाका आनी तुका जेजून सांगता. जागी राव, जागृत राव. संवसाराच्या आशा आंकांक्षा वळख जावन राव नाकात. दोळ्यांच्या पुसलावण्याक दादोशी करूंक वचनाकात. कुडीच्या वडण्यांक तुमी दादोशी करूंक वचना. तें परस साना जागृत रावा, मागणें करा. आत्मो तयार आसा पूण कूड अस्कत. कूड अस्कत. जेजू मोळ्यान मागतना तेका सांग जागे रावंक सांगता. तिगी न्हिदोन पडटात. प्रेज द लॉर्ड. एक पटी येता न्हिदेंक उठयता, परतेक येता मागणें करता, परतेक येता नाही न्हिदोन पडटात. तिसरे पटी येता मागणें कर, पाटी येता परतेक लास्ट म्हणटा उठा या जालो वेळ जालो या. आमी न्हिदोन पडल्यार आमी जेजू सांगता न्हिदायचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. न्हिदेंत देव आमचे कडेन उलयता. न्याय करता. जजेस चॅप्टर 4 वर्स 23. न्याय करता. जजेस 4 चॅप्टर 4 वर्स 23. 4 अध्याय 20 आनी 3 वाक्य. पळया. सरस्वर देव हे परी त्या दिसा देवान कानानच्या राया जाबिनाक इस्रायले तांच्या मुखार चलविलो. पहिल्यांत कळयता वसा तुमी झुजाक वसा, हांव तुमच्या संग आसतलो, तुमच्या मुखल्यान हांव येतलो, हांव तुमकां जय दितलो. ते कोण तुमचे वैर येतात हांवें ऑलरेडी तुमच्या हातान दिल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एक वैरी आमच्या विरोध कोण येता पळय आमचो वैर कोणी मनीस न्ही, देवसर मात्र. प्रेज द लॉर्ड. मनशांक आमी विरोधी म्हूण लेखचे नाका. मनीस विरोधी न्हय. आमकां आमचो विरोधी देवसार. देखून एक दीस देवाचें उतर सांगता बेगीनच हांव देवसाराक तुमच्या पांया तळा घालतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रोमन्स चॅप्टर 16 वर्सेस 20. रोमाकार बरयलें पत्र 16 अध्याय 20 वाक्य. पळयात. बेगीनच बेगीनच ताका लेट ना, ताका डिले ना. आज तुमी अलर्ट रावन मागणें करता जाल्यार देवाच्या राजाची खबर बरी खबर परगट करूंक जर तुमी तयार आसात जाल्यार तुमी दुर्बळांक बरी खबर परगट करूंक आनी खोडकारांक गूण करूंक, नितळ करूंक, पवित्र करूंक आनी बंदेत आसलेल्या सुटका. बंदेन म्हळ्यार सगळे वायटाचे सत्य बंदेंत आसा. ते बंदेंत म्हळ्यार जैलांत असले मात्र न्ही, संवसारांत असले जायते लोक आज बंदडेंत आसा. राग मसोर हेगे जिद्द स्वार्थ मानाबे तंड पोजलेपण बेबदेपण पानसो हें पुरा सैतानाचीं हातेरां आज आमकां सिरकावन घाला. आज ह्यो बंदड्यो आज ताचे तावन सुटका दिवंक तुका आनी म्हाका देवान विसरून काडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कितें म्हणटा पळया. तो व्हड समाधानाचो देव देव कोलो पयलें देव कोलो समाधानेचो. घुस्पोट गोंदळ करचो देव न्हय, समाधानेचो देव. प्रेज द लॉर्ड. आनी सैतानाक बेगीनच कोणाच्या आमच्या न्ही म्हज्या. हां
तूं वैयक्तीक तरान देव उलयता केदाळाय प्रेज द लॉर्ड थंय सांगता हांवें तोड समाधान जव एगेन्स्ट म्हज्या पांयां ताळा घालन सैतानाक मस्त दितलो आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा म्हजे सवय आनी तुजे सवय आसतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वेगीच म्हळ्यार आतांत येत्त घडये जालें ऑलरेडी तें उतर तुजें तें म्हजें तें जारी जालें तुवें फाल्यांक राखाचें म्हणना वेगीच म्हळ्यार आतांच ऑलरेडी सैतानाक आमच्या पांयां तळा घालून जालें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया फाल्यां ताचे बरें जैत वर आतां तुका देवान जाल्ली दिल्ली ती भलायकी आसा मदीं गुजवार दिला देवाचें उतार दिला मागणें करूंक दिला देवा कडेन कनेक्शन तुका आनगे आनी ह्या सैतानाक चलवय तुज्या जिवितान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया देखून आज तावन 1 वर मागणें कर 1 वर बायबल वाच तुका सपना अर्थ जायचे जाल्यार चॅलेंज काण घे तूं काण घेताल्यार मात्र आयकून पाटी येताल्यार कांय प्रॉब्लेम ना कित्याक म्हळ्यार मस्त वर्सां हांव लोक हांगा बसता हांकां कांय चेंज जावनात जाल्यार ते ना कितलो की लोकाचेर बसलोय चेंज जावना तूं सोदता तुमकां कशें जाय तशें तुमी काण घेया प्रेज द लॉर्ड चॅलेंज कांय घे 1 वर मागणें करा पर्सनल प्रेयर प्रेज द लॉर्ड बिल्डअप करा पर्सनल प्रेयर म्हळ्यार कम्युनिकेशन विथ गॉड देवा कडेन संपर्क प्रेज द लॉर्ड 1 वर बायबल वाचचें एटलिस्ट हें मिनिमम हांवें सांगलें 2 वरां मागणें कर 2 वरां बायबल वाच आनीक बरें न्हय प्रेज द लॉर्ड हें मिनिमम हर एका मनशान करी जाय आसलें देखून माथ्यो वसो वांजेल सांगता 25 अध्याय 20 आनी 9 वाक्य मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्स 29 तुमी इल्लेशें करून बरोवन येता जाल्यार तुमी मस्त काण घेतल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक आसलेल्यांक बरोवन वमत समजर देव दिता प्रेज द लॉर्ड आसल्यांक तुमचें तें आसा गे देवाचें उतार आसा गे मागणें आसा गे तर बरोवन वमत जमापान तुमकां दिता म्हणटा ही बसवणी प्रेज द लॉर्ड नातलेल्यांक पयल्यांत ना तांचे कडेन नाल्ले इल्लेशें काण व्हरतले कालीत आसतले देखून हांवें सांगलें 1 वर पर्सनल प्रेयर करूंक प्रयत्न करया 1 वर बायबल वाचूंक प्रयत्न करया मेसाचें बलिदान आमी सदांच एटेंड जावंक प्रयत्न करया जाता जाल्यार एक आराधन खंय मनीस सक्रामेंत जाल्यार एक सक्रामेंताची भेट करूंक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर इतलें करता जाल्यार आज तावन तें स्टार्ट करता जाल्यार बेगीच तुमकांय सपना मुखांतर देव तुमचे कडेन उलयतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक देवान तुमकां मागता आसतना म्हाका आनी तुका मागणी करतना प्रवादेची मागणी केल्या प्रेज द लॉर्ड देखून हांव आनी तूं ह्या संवसारांत प्रवादी जावन मागलेले आमी प्रेज द लॉर्ड याजक जावन मागलेले आमी प्रेज द लॉर्ड राय जावन मागलेले आमी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही मागणी उडास दवरया पवित्र स्नानाची आमी केल्ली ती भासावणी आमची आमकां ते दाळ जावना आमी उलयनातल्या आमच्या पदन मदीं आवय बापायन भासावणी केल्ली प्रेज द लॉर्ड ती भासावणी आमी आतां नियाळ करया ती आमी काणग्या कली भासावणी केल्ली पवित्र स्नान कशें दितात म्हणून इल्लेशें पळया युट्यूब वचूंक पळया नाजाल्यार गुगलार घालून पळया पवित्र स्नान कशें दितात नाजाल्यार खंय पवित्र स्नान आसतना वचा ह्या जाग बरें काण दिवन आयका तो ह्या जाग कली कली उतरां सांगता कळ्ळें बरा तेंत पवित्र स्नान तुकाय दिलां म्हाकाय दिलां प्रेज द लॉर्ड त्या पवित्र स्नानाचें प्रामुख्यता आमी वळखून काण घेवया आनी देवाक अर्घां दिवया देवाच्या कामांत आमी मेतेर जावया आनी मुखार जावच्यो जायत्यो संगती देव आमकां सपना मारिफात दर्शना मारिफात कळीत करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सगळे आमी उबे रावया एक रिपोर आमकां समय समर्पण कर दिवया येदोळ खंयच्या तर आमी सुकोवन पडल्या जाल्यार जेजू कडेन बक्षाने मागया देवाक दिवचो टायम फावो ते परी दिवना जाल्यार आमी बक्षाने मागया आनी जेजू कडेन मागया समय आज तावन म्हाका तुजें दर्शन लाभय म्हाका गाड न्हिदेंत घालन म्हजें कान उक्तें कर आनी सपना मारिफात म्हजे कडेन उलय सम्या प्रवाद्या कडेन तूं उलयल्लोय हरी एका मैसे कडेन तूं उलयल्लोय पवित्र पुस्तकान जायतीं गणितां आज आमी आयकोन कान गेले सम्या म्हजे थंय उलय म्हजे सांगता उलय तुजी काकुळतांनी कृपा
आणि मागता जेजू या वेळा दोन्ही हात वैर घाल या वेळा जेजू का मेहर का देऊया हालेलुया 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 शिधर बर कलवर दगशा शंदर बर कर बल रखल जीसस Almighty God hallelujah 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 इधर बर कलवर दगशा शिधर बर कलवर दगशा शंदर बर कर बल रखल जीसस Mighty God hallelujah worship Lord Jesus thank you Lord thank you Lord thank you Lord thank you Lord praise you Lord glory 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 Mighty God hallelujah worship Lord Jesus hallelujah तुझ्यासारखं करतलो ना Oi Samia Jesus तुझ्यासारखं जीवितलो ना तुझ्यासारखं करतलो ना तुझ्यासारखं जीव देतलो ना जेजू तू करस जी मुजो जेजू तू म्हाका कर तुजो जेजू तू कर जीव म्हजो जेजू तू म्हाका कर तुजो जेजू तू म्हाका रक्षू देव मुजो कितलो वर्तो मोग जेजू तुजो इस्तू मोजो इस्तू जीव दिल्लो जीव दातार तू इस्तू मोजो इस्तू जीव दिल्लो जीव दातार तू इस्तू मोजो इस्तू तू जीव दिल्लो जीव दातार तू इस्तू मोजो इस्तू जीव दिल्लो जीव दातार तू तुझी दैविक सुख हांगा वाळी समी जेसू हांगा असलेल्या जेसू आज तुवें कितें देवाच्या उतार तुवें हांगा बरगड केला जेसू म्हजे थंय आनी ह्या भाव भयणी थंय सगळें ते उतार आसतना काम करून दी समी जेसू तुवें दिल्लें तें अभिषेक तुवें आमकां दिली ती मागणी रायाची मागणी यासकाची मागणी प्रवादपणाची मागणी सोम्या जेजू आमच्या जिवितांत ह्या वेळार जारी जावं दी तें एक्टिवेट जावं दी जेजू हे वर्तेक ध्यान सोम्या जेजू ह्या संवसारांत हांव जियेत आसतना जेजू हर एक म्हज्या जिवितांत ते तयार कर जेजू म्हाका तयार कर म्हाका प्रिपेर कर जेजू ते सपना मारी पात तूं म्हाजे कडेन उलय जेजू जेजू दर्शन मारी पात म्हाजे कडेन तूं उलय जेजू आशिर्वादी कर जेजू म्हाका सगळ्या म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत जावचे हर एक घडीत संवसारांत जावचे हर एक घडीत जेजू म्हाका पयल्यान तुजो ह्या दर्शना मारी पात ह्या सपना मारी पात तूं घडीत कर जेजू पैसर नसलेल्या म्हाका पटकन बुडलेल्या म्हाका तुझ्याच पवित्र उतराच्या बाळा पैसर नसलेल्या म्हाका पटकन बुडलेल्या म्हाका तुझ्याच पवित्र उतरांच्या बोळा भलायकी लांबयलो जिवीत तुवें दिलो नवो जिवीत फावो केलो भलायकी लांबयलो जिवीत तुवें दिलो नवें जिवीत फावो केलो भलायकी लांबयलो जिवीत तुवें दिलो नवो जिवीत
जीवित दिलो नवे जीवित पावो केलो Isto म्हजो इस्तो जीव दिल्लो जीवदातार तू इश्ट तू म्हजो इश्ट तू जीव दिल्लो जीवदातार तू सगळ्यांची आमच्या जिवितांत अंधकार पंगतना तो उजवाड जावन आमच्या जिवितांत ये जेजू तो उजवाड निरंतरी आमचे ते प्रकाश सोदी आमकां तो उजवाडाचें भुरगीं कर जेजू काळोखाच्या सत्तेचेर आमी जैत व्हरूंक जाय जाली कृपादार आमकां दी जेजू तुज्या नांवान सगळ्या वायट सत्तेक पाडाव करूंक जेजूची सकत आमचे ते लाभय जेजू रामकाराच्या पत्रांत 16 अध्याय 20 वाक्यांत सांगलेली उतरां जेजू लेगीन सैतानाक तूं म्हज्या पांयांत पडा मस्तूंक तूं म्हाका अधिकार दितलो जेजू तो अधिकार हांव काडून घेता समय जेजू आज तर म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या भुरग्यांक दसूंक वयच्या हर एका कोट्या सत्यांक हांवें म्हज्या पांयां तळा मस्तूंक ताका सगळें तुज्या पांयां तळा दान जेजू ताचें जिवीत आमच्या जिवितांत मेकळें करून उडोवंक जेजू आमकां कुमक कर जेजू आमकां आदार दी जेजू तेजी दैवीक सकत आमचे थंय वाडय जेजू let the power of God will come upon us in the name of Jesus Christ let the anointing of the Holy Spirit will come upon us in the name of Jesus Christ shatara baba baraka shandara bare kalabala idara bare kalabure dagasha shandara bare kalabale kare Jesus hey the mighty anointing the mighty power hallelujah 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 idara bare kalabure dagasha de hallelujah 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 अंकारांत्या उचलताना सस्पोंदूकन रडताना मोगा बरीत आतनी तुझ्या अंधकारांत उसलताना सस्पोन दुःखांत रडताना मोगा बरीत हातांनी तुझ्या स्पष्ट जोला बैलो दुका मुजी पयस केलो नव जिविता वो केलो स्पर्श जोला बैलो दुका मुजी पयस केलो नवे जीवित पावो केलो स्पष्ट जोला बैलो दुका मुजी पयस केलो नवे जीवित पावो केलो स्पर्श जोला बैलो दुका मुजी पयस केलो नवे जीवित पावो केलो इश्ट म्हजो इश्ट जीव दिल्लो जीवदातार तू इश्ट तू म्हजो इश्ट तू जीव दिल्लो जीवदातार तू ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ
ಕಾಣದೆ ಹೋದೆ ತಂದೆಯ ಸ್ನೇಹವ ಪಡೆಯದೆ ಹೋದೆ. ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನದಾಗಿಸು. ಆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹವ ತುಂಬಿಸು ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ನಿನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. 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 ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲಿಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ವೇದನೆಯಿಂದ ನಲುಗಿರುವಾಗ, ನೋವುಗಳಿಂದ ನೊಂದಿರುವಾಗ, ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನದಾಗಿಸು. ಗಾಯದ ಕರದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನದಾಗಿಸು. ಓ ನನ್ನನ್ನು ನಿನದಾಗಿಸು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಪ್ಪಿಕೋ ಯೇಸುವೇ. 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 ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ
ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಜೀವದಿಲ್ಲ ಜೀವದಾತಾರ ತೂ ಜೀವದಿಲ್ಲ ಜೀವದಾತಾರ ತೂ ಜೀವದಿಲ್ಲ ಜೀವದಾತಾರ ತೂ ಜೀವದಿಲ್ಲ ಜೀವದಾತಾರ ತೂ. Arkan Jesus, thank you Jesus.